Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter. उत्सवाची ही भूमी हिंदू ख्रिस्ती मुस्लिम भाव एक सारा तुटल्या तुम्ही आल्या जाताची सणाची उत्सवाची ही भूमी हिंदू ख्रिस्ती मुस्लिम भाव एक सारा तुटल्या तुम्ही. नमस्कार, येवकार तुमकां ह्या खाशेल्या कार्यावळीन. आनी आज ही कार्यावळ आमी घडोवन हाडटा एक नाटक डिस्कस करपा खातीर. ज्या नाटकान सद्या गोंयभर ज्या नाटकाचे सद्या गोंयभर प्रवेश जाता आनी ज्या नाटकान राजकीय लोकांक आनी मतदारांक दोगांकूय विचार करपाची परिस्थिती हाडल्या ते म्हणजे खतखतें. आनी गोंयकारांक खतखतें कितें तें सांगपाची गरज ना. आनी जे गोंयचे भायले जे लोक पळयता तांकां आमी जाय जाल्यार नंतर डिस्क्रिप्शनान घालया खतखतें कितें तें. पूण आमचे बरोबर आसा नाटकाचे कलाकार एक राजदीप नायक, जो कलाकारूय आसा, एक्टींग केला, डायरेक्शनूय तुवेंच केला, प्रोड्युसर आनी प्रोड्युसर संस्थेच्या वतीन. प्रोड्युसराक सदांच लागीं दवरपाचो आसता म्हूण ताका हांगा बसयला. दुसरे आसा आमचे सुची नार्वेकार, हे रायटर ह्या नाटकाचे आणि एक्टिंगूय केला. आनी मोहन नायक हे मेन लीड हे केला. ताचे पयलीं तूं बरयता हें खुबशे जाणांक खबर ना. खुबशे जाणांक तुजें एक रूप खबर आसा म्हणजे तूं आरजे, कळ्ळें, रेडिओ जॉकींग केला तुवें. नंतर तूं एक्टर म्हणून हें केला आनी तूं मॅनेजमेंटूय बरें करता नाटकांचें म्हणून. यू आर ऑल्सो अ रायटर. आनी ह्या नाटक सगळें तुवें बरयलां, कोणाची मदत न घेता. हाचे पयलीं पुस्तकांय बरयल्या तुवें. हाच्या पयलीं म्हणजे टोटल 7 पुस्तकां आयल्यात आनी म्हणजे 2 नाटकाची पुस्तकां म्हणजे येवपाची उरल्या पुस्तकाच्या रुपान. हे ह्या वर्साक सामकें खतखतें गाजिल्लें नाटक. आतां खतखतें तुवें म्हणलें, खतखतें सगळ्यांक खबर आसा म्हणून. पूण खतखत्या बद्दल सांगपाचें जाल्यार खतखत्यान जश्यो वेगवेगळ्यो फोडी आसता तशी ह्याय नाटकान वेगवेगळ्यो फोडी आसता. आनी खतखत्यान आनी एक फेवरेट आसता सगळ्यांचें, तेफळ. तशें ह्या नाटकान एक तेफळ आसा जें पळयतना खुबश्या जाणांक लागता, मिरमिरता. ओके, सो पयलीं तुजेच कडेन हें करता, राजदीपा कडेन मागीर येता. एक म्हणजे तूं कितें हें खतखतें हें रांदता आसतना तकलेन आयलें टायटल, काय राजदीपा कडेन उलयता आसतना, काय आनी कोणा कडेन उलयता आसतना टायटल तकलेन आयलें? ओके, खतखतें ही खतखत म्हणजे गोंयकारांचो खतखत तो. खूब जाणांच्या मनान आसता विचार, पूण उलोवपाक सोदना. आमकां म्हणजे आमी कोणाच्या तरी अंडर दाबलेले आसात, म्हणजे जावं ते पॉलिटिकल आसूं किंवा खंय, कारण आमकां उलयन दिसता पूण कोणे तरी ताचो आवाज जावचो पडटा. आतां खतखतें म्हणल्यार आमच्या समाजान जें कितें घडटा, जें म्हाका दिसतालें की ना हाचेर उलोवपाक जाय म्हणून, ते सगळे हांवें एकठांय केले. म्हणजे 4 स्टोरी आसा खतखत्यान. ह्यो 4 स्टोरीज एकठांय केल्यो, म्हणजे 4 फोडी घातल्यो भितर आनी खतखतें तयार केलें. सो हे रांदतना आयिल्लो असो विशय न्ही, हो खूब तेंपाचो, म्हणा 5 वर्साचो खतखत आसा, 10 वर्साचो खतखत आसा, तो खतखत मुखार हाडला आनी खतखतें केलें. गोंयकारांचो खतखत, गोंयकारांचो खतखत. ओके, राजदीप, आतां एक म्हणजे ताणें बरयल्ल्या नाटकान काम करतना तुका मातशें म्हणजे होम प्रोडक्शन टायपूच जालें तुगेलें, बरोवपीच तुजी घरकान. बेजिकली कशें आसा, सुचिताची हें तेजी पुस्तकां आयिल्ली जी मनोहर पर्रीकाराच्या हातीन तेन्ना रिलीज जाल्ली आनी त्या प्रत्येक नाटकाचे 100 प्रयोग जाल्ले. त्या नाटकांनी हांवें रोल करूनाशिल्लो किंवा म्हाका 1-2 हांवें बसयल्ली. आनी कला चेतनान आयज मेरेन अशीं प्रोडक्शनां काडल्या, फक्त विनोदी न्ही, विनोद करता करता समाजाक कितें तरी बोध दिवपाचो, कितें समाजाक एक मॅसेज दिवपाचो. म्हाका याद जाता मनोहर पर्रीकारान जेन्ना लाडली लक्ष्मी काडली तेन्ना आमी लाडली लक्ष्मिका नांवाचें नाटक केलें. गव्हर्मेंटाचो एकूय पयसो घेवना, पूण गांवां ती स्कीम करची विनोदी रुपांतल्यान, कॉमन मनशां मेरेन ती पावची म्हणून आमी नाटक केलें. जेन्ना माध्यम प्रश्न येयलो तेन्ना फेरगी फडात नांवाचें नाटक करून भाशणान सांगता तें आमी नाटकांतल्यान मांडलें. जेन्ना हें इलेक्शन आयलें पळय, सुची सदींच म्हाका सांगतालें की ना ह्या बद्दल कितें तरी आपल्याक दिसता बरोवचें म्हणून. हांवें म्हणलें तूं बरय. आनी तेणें इतले बरे तरेन तें खतखतें तेणें रांदलें. आनी जेन्ना हांवें स्क्रिप्ट वाचलें तेन्ना दिसलें की हाची गरज सारकी इलेक्शनाच्या तोंडार सामकी गरज आशिल्ली. कारण इलेक्शनाक आमी नवे कॅन्डिडेट पळयता आनी आमी कोणाक मारचें हें आमचे मानसिकता कशी आमी खूब फावटी आमी विसरता आनी गोंयकार आमी रोखडे विसरता. सो तांकां थोडी याद करून दिवची पडटा, थोड्यो गजाली आमी तांकां सांगच्यो पडटा आनी तांकां विचार करपाक प्रवृत्त करचें पडटा. खतखत्या नाटकान हें केलां
प्रत्येक विषय घेतला विचार करपा प्रश्न आणि लोकांकडे सोडला. हे इलेक्शना पयलीं येता म्हणटर प्रत्येक जाण आतां एक प्रश्न तुजेरच काडटलो की तूं आम आदमी पार्टीक जॉयन जाल्लो आनी नंतर तूं तांचो प्रचारूय केलो, तांचो एक मेन फेसूय आशिल्लो, गोंयच्या लिडर आशिल्लो. सो हे खतखतें आम आदमी पार्टी खातीर तयार केल्लें. अशें खूब लोकांक दिसलें पयलीं. म्हणजे जेन्ना आम आदमी पार्टीन हांव आयलो की हें नाटक खंयच्या तरी म्हणजे रुलींग पार्टी आसा तांचेर तासणपट्टी केल्या काय कितें केलें अशें लोकांक दिसलें. कारण तेन्ना खतखतें म्हणजे खुबशी पार्ट्यो आयिल्ल्यो आनी हे खतखतें जातलें हो विचार आशिल्लो. पूण हांव तुका सांगपाक सोदतां 80 प्रयोग इलेक्शनाच्या पयलीं जाले आनी इलेक्शन जाल्या उपरांत तेजे मॅक्झिमम प्रयोग जाले 120 काय 123 प्रयोग जाले. इलेक्शना उपरांत तेजे चड प्रयोग जाले. आतां लोकांनीच ठरोवचें हें पॉलिटिकल आशिल्लें जाल्यार ते थंयच थांबतलें आसलें. हें पॉलिटिकल नाशिल्लें, हें समाजाचें आशिल्लें, समाजाचे प्रश्न आशिल्ले. म्हणून गांवांनी बायलांचे फोन येताले की नाटक तें आपणें खंय तरी पळयलें, खंय तरी आयकलां, तें आपलें जाय. ना, पण जरी तूं पॉलिटिकल म्हणचो ना तरी पॉलिटिकल सटायर म्हणपाक जाता. पॉलिटिकल सटायर आसा. कोणाक वोट मारचें आमी सांगू ना, पूण आमी जें कितें घडटा तें दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न ओके, केला. तुम्ही विचार करात. कारण आमचो जो म्हणजे गोंयचे लोक आसात ते इतले तरी सुशिक्षीत आसात किंवा इतली तरी तांकां विचार करपाची हें आसा की तो आपूण विचार करून मारपाक शकतलो. ओके. सो नाटका बद्दल उलयता आसतना तूं म्हत्वाची भुमिका भितर हें केला. सो तुका हे खतखतें करता आसतना डिफिकल्टीज कितें आयल्यो? डिफिकल्टीज अश्यो म्हाका कांय येवना, पूण एक मनाक समाधान खूब मेळ्ळा की नाटक केले उपरांत जे लोक येवन आमकां जें कितें सांगलां, हँग मारून तांकां सांगलां तुमी कितें कितें करता पळय तें खूब बरें केलां. तुय खतखत्तालो? हांव खतखतालो. एक हें येतालो आमकां कांटो फुलतालो हांगा नाटक करता आसतना. मागीर जाले उपरांत लोक सांगताले की बरें केलें तुमी. एक मनाक सॅटिस्फॅक्शन मेळटालें, समाधान मेळटालें. ह्या वर्स हांव सुचीची जवळ जवळ 6-7 नाटकां तेणें बरयलीं, पूण हांव एकूय रोल करूं नाटकांत. पूण हे पयलें नाटक म्हाजें सुचीचे म्हाज्या लायफांत. एक परत एक म्हत्वाचो मुद्दो नाटक कुशीक धरून रायटर म्हणून तुका केन्ना खंयच्या साहित्य संमेलनान पळोवना, खंयच्याच स्टेजीचेर पळोवना. लोकांक सांगचें पडटा सुची रायटरूय हा म्हणून. जर तुजी आमी सगळीं पुस्तकां हांवें पळयल्लीं आसा आनी वाचिल्लीं आसा हाजे पयलीं नाटकाची जी आयिल्ली पळय ती. हें नाटकूय लोकांनी पळयलां आनी नाटक बरोवप हें फकाणांनी ताज्या खातीर इट्स अ सायन्स. ओगीच एक कितें बरयलें आनी अशें न्ही तें. सो तूं रायटर म्हणून स्वता फुडें येवपा सोदिना काय तुका रायटर म्हणून आजून हायलायट जावना? न्ही, हो प्रश्न तुवें म्हाका करच्या परस जे कोण साहित्यीक आसा तांकां केल्लो चड बरो आशिल्लो. कोणाक आवडचें ना की स्वता रायटर म्हणून मुखार येवपाचें. म्हाकाय दिसता की म्हाकाय कोणें रायटर म्हणून वळखचें म्हणून. पूण एकदां म्हाका याद जाता की कोणें तरी भाशणान म्हाका नांव हांगा मेन्शन करपाचें ना की ताणें बरयल्या 2-3 नाटकां पूण ती अजुनी साहित्यीक जावना. म्हाका खबर ना हांवें साहित्यीक जावपा खातीर अशें कितें तरी करचें पडटलें जेन्ना हांव साहित्यीक जातलें. आनी म्हणजे तुवें आतां हो प्रश्न केलो म्हणून म्हणटा की खुबश्या फावटी हांव जेन्ना साहित्य संमेलन जाता किंवा कितें जाता फोटोज पळयता जाल्यार एक अमूक क्लासाचेच लोक थंय आसता. हांव म्हणटा की आमच्या बरोबर आनी कितलेशे नवे म्हणजे हांव बरयता ते बरयता पूण म्हज्या बरोबर आनी कितलेशे लेखक आसात जे नवे ना, कितलींशीं वर्सां जालीं बरयता. महेश नायक आसा, सुशांत नायक आसा, उमेश नायक आसा, सम्राट बोरकार आसा, अशे कितलेशे लेखक बरयतात नाटकां. म्हणजे हांव नांवां घेवपा एकादले विसरत आनी कोणाची तांकां तुमी घेयात बरोबर. एकादले साहित्य संमेलनाक केन्ना इन्विटेशन नासतूय बी, पेपरार वाचूंक वता आसत पूण सगळे जाणां वाचपाक पावतातशे ना. तांकां नव्या भुरग्यांक एक फोन तरी करात, तांकां आपयात, तांच्यो अडचणी समजून घेयात. समजा बरयना सारकें जाल्यार तांकां गायड तरी करात, पूण आपयात आनी तांकांय लेखक म्हणून तांकां मान दिवपाचें. म्हाका दिसता मरे साहित्य अकादमीचो एवॉर्ड मेळटा पळय तोच गोंयांत साहित्यीक किंवा कोंकणी साहित्यीक असो म्हाका तुका रावचें पडटलें. तुका रावचें पडटलें तांचे खबर ना. पूण म्हाका दिसता की एक क्लास तो क्लास दुसऱ्या मनशांक लागीं ओडपाक सोदना आसत मे बी. कोंकणीनूच जाता बाकीच्या भाशांनी जाता? आय डोंट नो बाकीच्या भाशांनी जाता जाल्यार कोंकणीन जाता. प्रत्यक्षान कोंकणीन पळयलाय. दोळ्या मुखार पळयलो. ओके. परत तुजे कडेन मोहन सॉरी तूं सांगतालो मदींच हें केलें. रायटर तुज्या मुखार सारकें आनी रायटर आपल्या बरोबर काम करता. डिरेक्टर आनी प्रोड्युसरूय तुज्या बरोबर काम करता. हें सोंपें जाता काय टेन्शनाचें येता की बाबा रायटराचें कुशीकूच आसा रायटरा पूण कितें म्हणटलें तें डायरेक्ट तुका म्हणपाक जाय आपण अशें बरोवन नाशिल्लें म्हणून? तशें आमकां कांय हें करूं ना. कितें आमी जर कितें एक डायलॉग एक्स्ट्रा घेतलो जाल्यार जर मात अशें कितें वयर सकयल जाता जाल्यार तो नाका, हो घेवया नाका. आमी एकामेकाक समजून घेवन
इम्प्रोवायझेशन करतालो तूं. ना आणि ह्या लेखकाचे एक बरें गेलें ते थोडो मुभा दिता ना थोडे जाण म्हाजो डायलॉग सोडून तुवें कांय दिवपाक जायना ते दिता म्हणजे तूं फ्रिडम दिता इम्प्रोवायज करपा खातीर पुणून कितली इम्प्रोवायज करप तेवूय ताजो एक ताजी नदर आसता. पूण रुपेश हाच्या फुडें वचून हांव कितें सांगन की आमी डेली जेन्ना गाडयेन येतालीं नाटक जावन आयचो शो जालो आमी बेकार अशें म्हणनाशिल्लीं आमच्या खातीर दर दीस नवो आसतालो. आमचे प्रत्येक आर्टिस्ट त्या नाटका बद्दल डिस्कशन करताले. प्रत्येक आर्टिस्ट किंवा प्रत्येक शो तोच लेवलाचो जाता असो ना केन्ना केन्ना शो पडटालो त्या दिसांनी आमचे आर्टिस्ट अक्षरशः ओग्गी बसून रावताले की आयज शो पडलो कित्याक ते सॅड आसताले. म्हणजे इतलो संवेदनशील कलाकार आणि प्रत्येक जाणांनी हें सांगलें की हें नाटक करतना सुरवातीक आमकां एकादले त्या नाटकाचो अर्थ कळुना पूण जेन्ना ते स्टेजीचेर येयले आनी लोकां कडच्यान जेन्ना रिस्पॉन्स मेळ्ळो न्ही तेन्ना आमी कितें तरी करता हाचें समाधान आमकां जालें. 100 वर शो जाले तुमचे 200 वर शो जाले 205 जाले आणि लास्ट आमी जो शो फोंड्या लायलो पळय आमी लास्ट म्हणजे आमी आमच्यो त्यो 3 टिमी आशिल्ल्यो कारण नाटकाक इतलो डिमांड आशिल्लो की एकाच दिसा आमी स प्रयोग करताले म्हणजे एक टीम 2 कडेन प्रयोग करताली एक 7 एक करताले 10 एक करताले आणि आमी म्हटलें की बाबा इतले प्रयोग जाले ना आमी सगळ्यो 3 टिमी एकी कडेन येवया आनी एक प्रयोग करूया तो लास्ट प्रयोग आणि 200 जेन्ना प्रयोग जाता तेन्ना टिकेट काडून कोण येतलो म्हणून अपेक्षा करनाशिल्ली आमी राजीव कला मंदिरान 1 तारखेक प्रयोग जाल्लो. तुमकां सांगता आदले दीस आमच्यो टिकेटी काबार जाल्यो आदले दिसा हाऊसफुल लोकांक हांगा अनाउन्समेंट करच्यो पडटा भोंवचें पडटा. हांवें दुसरे दिसा गाडी एक्चुअली तयार दवरलेली म्हणजे अनाउन्स करपाक तूं येवं नाका म्हणून आमचे 200-300 लोक परतून गेले त्या दिसा 200-300 लोक. हय आणि लोक एक्चुअली रागारूय जाले की आमकां टिकेट मेळुना म्हणून पूण तरीकूय आमचेर मोग आशिल्ल्या कारणान ते हें सांगून गेले की परत जर लायता आसत जाल्यार आमकां परत एकदां आता सांग. चवथी कडेन ऑलरेडी म्हणजे 2-3 शो बूक जाले चवथी कडेन आनी आतां आमी धरलेले आतां बंद करतले पावस सोंपल्या वर चवथ म्हणून जाता आतां नाल्यार परत शोज प्रॉब्लेम जाता. हय आतां न्ही आतां बंदूच आसता न्ही पावसान कांयच जायना सो चवथी कडेन परत सुरवात जाता परत चवथी कडेन ऑलरेडी बूक आसा आनी ह्या चवथीक आमी निमाणे त्या करतले कारण लोक मागता न्ही लोकांक जाय न्ही. पॉलिटिकल सटायर तुका टेन्शन बी येवना तुका करता आसतना ही 2 आमच्या महाराष्ट्रान फुडें टेन्शन मोडके मतदारसंघात रावतात न्ही आनी तातूंत एक जाल्लें कितें ना जेन्ना आमी इलेक्शनाचो पयलो हें काडटो नाटक सुरू जावपाक 2 दीस आसा नाल्यार एक आर्टिस्ट म्हणपालो आपल्या घरा कडच्यान म्हणजे कोणें तरी धमकी दिल्या तुमी जर हें नाटक करीत जाल्यार तुमचेर फातर मारतले तुमी जर नाटक करीत जाल्यार तुमच्यो स्किमी हाडटले आनी लेडी आर्टिस्ट सांगता म्हाका सो कितें करप कांय सजमना आनी ताका सांगलें एक काम करया आमी नाटक प्रेजेंट करुया जर फातर मारपाक कोणी जाल्यार पयलो फातर हांव घेता म्हणून आनी हांव जबाबदार आसा म्हणून आनी तेणे त्या कॉन्फिडन्साचेर आयले आनी जेन्ना शो जाले आनी लोक ताका रिस्पॉन्स दिवपाक लागले ज्या मनशान ताका सांगलेलें पळय न्हू तेणेन म्हाका दिसता 2-3 नाटक पयलें फातर घरा दवरून आसतलो म्हणजे अशें थोडे भिता पयलींच भिता एक्चुअली ताचो फायदो आमकांय जालो जालें कितें की लोकांनी अपप्रचार केलो ताजो म्हणजे विचित्र तरेन की ना नाटक पळोवं नाका नाटकाक वचूं नाका अशें तरेन पूण हातून पब्लिसिटी आमची जावपाक नेगेटिव्ह पब्लिसिटी इज ऑल्सो अ गुड 200 वयर प्रयोग जावपा फाटलें कारण ते आशिल्ले तांणी आमचे बद्दल नेगेटिव्ह प्रचार केलो. तांकां देव बरें करूं म्हणून तांकां सगळ्यांक देव बरें करून थोडे जाण म्हणजे ते हांव म्हणटा म्हणजे सामके कट्टर आसा पळय तेंच्यांनी पळोवच ना आनी थोडे जाण बाबडे खरें पळोवपाक आयले तेंचे बरो रिस्पॉन्स दिलो तो म्हणपालो आमकां दिशिल्लें रे हे पॉलिटिकल कितें आसतलें म्हणजे पॉलिटिकल काय ना लोकांच्या मनांतलो खतखत मातसो मिरमिरीत लागता तेफळ लागता फक्त 4 म्हयन्या भितर 200 प्रयोग जावपी म्हाका दिसता तरी गोंयचे गोंयांतले पयलें पयलें नाटक आनी डेट टू जेन्ना इलेक्शनाचो सिजन चलता आनी डेट टू इतले लोक अपोज करता म्हणजे शो लायतना ते शो कशें जावचे न्हू हे इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां हें जातालें शो कॅन्सल जावपाक लागताले ना हांगा आयले खुर्च्योच दिवप ना हॉल मंटप बूक केलो लास्ट टायमार कॅन्सल करप अश्यो जाल्यो त्या टायमार टॉर्चर खूब जालें म्हणजे बूक जाला शो मंडप लास्ट मिनटाक कॅन्सल हांगचो कुडचड्याचो शो कुडचड्या शो लायला लोक बसल्या सेट लागला आनी कुडचड्याचे थिएटर येवन सांगता आयच्यान शो बंद म्हणून आयच्यान शो ऑलरेडी बुकींग जाल्लें आयच्यान शो बंद म्हणून सो लोकांनी मागीर रिएक्ट जाले थंय ते म्हणपाक आयच्यान जर हो शो बंद जाले जाल्यार इलेक्शन जाय मरे ना ह्या थिएटरान आमी एकूच प्रयोग जावपाक दिवचे ना असो दरारो आशिल्लो आनी असो दरारो जाय नाटकाचो जाय सारको खूब जाणांक नाटक अशें दिसता पळय नाटकाचो दरारो आसा नाटकाचो पावर आसा
जो लोकांक कन्वर्ट करपाक शकता, लोकांक विचार करपाक लावपाक सारको म्हणून तुगेलें कन्वर्जन जालें शें दिसता तुका ह्या इलेक्शनाक? म्हाका दिसता जालें. कन्वर्जन झाले असत जावना जाल्यार लोक विचार तरी विचार तरी सुरू जालो. विचार तरी सुरू. हांव परत आर्टिस्टाक विचारता, एक मिनीट, तुका बी धमकी बी कांय येवना? ना ना म्हाका तशें कांय ना. म्हाका हांवें डायरेक्ट नांवांय घेतलीं, म्हाका कोणें विचारलें ना म्हाका. तुका कांय विचारलें ना? थोडे पॉलिटिकल लोक हें घेता रे, फ्रेंडली घेता. फ्रेंडली घेता. थोड्यांक फ्रेंडली घेवपाक कळना, मागीर गाडयो बी फुटता. ओके, सो एज अ आर्टिस्ट आतां सुचीन बरयल्लें नाटक करप, हाव वूड यू एनालायज? डिफिकल्ट आसता, इजी आसता? इजी इजी इजी, कांय प्रॉब्लेम ना. ताजी भाशा बी? भाशा तीच आमचीच ती सामकी गांवची भाशा जाली, ते आमचे गांवचे म्हाका कांय अंत्रूज प्रॉब्लेम. म्हालांतले अंत्रूजची भाशा जाली. हय, तुवें कांय सीन घातल्या खंय ताका लागून लोकांक मातशें फाटीं फुडें जाता. एक म्हणजे गाडव तुमच्या दारी, काय हत्ती तुमच्या दारी ते केला, आनी मागीर एक सीन घातला की तूं खरो गोंयकार कोण म्हणून हें केला. सो ह्या सिनाक लागून एक म्हणजे एका टिपिकल क्लासाकूय तूं हें करूं शकता, म्हणजे दुखोवं शकता. जे टू बी व्हेरी फ्रँक, खरो गोंयकार कोण हो आरजीचे रिलेटेड विशय आसा, हत्ती तुमच्या दारी म्हळ्यार सरकार तुमच्या दारी म्हणून बीजेपीचे रिलेटेड विशय आसा. सो ताजेर कितें तुजें एक्सप्लेनेशन? हांवें कोणा डायरेक्ट म्हणजे आतां प्रत्येकानी घेता तशें आसा न्ही. जो मनीस आतां एक चित्र एब्स्ट्रॅक्ट जर आर्ट आसत जाल्यार तेतूं भितरल्यान कितें काडपाचें तो प्रत्येक आर्टिस्ट ठरयता. सो तशेंच नाटक म्हणजे हांवें आरजीकूय खंय तरी बोट लावना, पूण हांवें दाखयलां बाबा खरो गोंयकार कोण. जर एक आमी जर गोंयकार गोंयकार म्हणून सद्या सर्टिफिकेट दिता आसत जाल्यार ते त्या टायमाचेर मास्तर आयिल्ले, ते मास्तर हांगाच आयल्यार हांगाच स्थायीक जाले, 60 वर्सां जालीं ते हांगा आसा, मागीर ते कोण हे दाखोवपाचो प्रयत्न केला. म्हणजे हत्ती तुमच्या दारी हाचेर जर उलोवपाचें जालें जाल्यार खुबश्या फावटी आमकां सरकार दाखयतना खूब व्हडलें दाखयता, पूण दितना कांयच आसना, पुस्स जाता सगळें. सो हेच आमकां गाडव दाखयता आनी आमकां आंधळे करून दवरला. आमचो समाज सद्याक आंधळो जाला आनी आंधळो जावन पळयता. किंवां आमी हेय भितर हांवें नाटकान दाखयलां की आमी गव्हर्मेंट जॉबाच्या फाटल्यान धांवता आनी जाणटे जातात, पूण त्या गव्हर्मेंट जॉब तो म्हाका दितलो म्हणून ताज्या फाटल्यानूच रावता. सो ही परिस्थिती दाखयता. आनी हें जेन्ना पळयता न्ही तेन्ना प्रत्येक मनशाक दिसता की हय हांव ताज्या फाटल्यान धांवलो आनी शेवटी ताणें म्हाजेर फोट मारली म्हणून. प्रत्येक मनशाक लागपी म्हणजे नाटक पळयतना खंयच्या ना खंयच्या मनशाक एक तरी भितरली स्टोरी लागताच लागता. 4 स्टोरी आसा टोटल. 4 स्टोरी आसा. म्हणजे आमी मरे पयलीं भोवरंग म्हणून केल्लो, म्हणजे नाटक आनी तियात्र ते कॉम्बिनेशन करून एक हो प्रकार. नाटक आनी तियात्राचो कॉम्बिनेशन, तियाटक म्हणून तियाटक म्हणून केल्लें ते. तियाटर. हय तियाटक. सो तातूंत 4 वेगवेगळे सीन आसात. आतां तुवें ह्याचो खरो गोंयकारा बद्दल विचारलो पळय न्हू, तो सीन ताका इतलो म्हाका आवडलेलो, म्हणजे बसयतना सुद्दां. आनी जेन्ना तो प्रेजेंट जालो पळय, खुबश्या लोकांनी सांगलें की तो लास्ट जो डायलॉग तो एक गोंयकार म्हणून आपूण जो सांगता पळय, तितून आपूण अक्षरशा रडलो म्हणून की गोंयकाराची परिस्थिती कितें. गोंयकाराक नागडो केला आनी गोंयकार भायल्यान चकचकीत दिसता, पूण भितर तो गेलो इतली बानयन पिनला, चड्डी पिनले, तीच परिस्थिती आतां खरी गोंयकाराची जाली. आनी तो जेन्ना पळय ताळी मारता, आमी फाटल्यान आसता, एक केन्ना केन्ना राजदीप करतालो, केन्ना केन्ना आमचो राजेश पॅरेलाल म्हणून एक कलाकार आसा, नाल्यार प्रेमानंद गुरव, 3 ग्रूप वताले. सो हे करताले. आनी नाटक जेन्ना हो सीन जाता न्ही, एंडाक पावता न्ही, तेन्ना लोक नकळत ताळयो येताल्यो आनी तेन्ना कळटालें जिखले आमी. म्हणजे फाटल्यान ज्या दिसा ताळी येना तेन्ना अपील जालें. हय हय हय. तो लास्ट सीन आसा. ना तो मदलो सीन अंक सोंपताना आसा. पूण ते नकळत ज्यो ताळयो येताल्यो लोकांची तिडक भितरल्यान आमी भायर काडटाली न्ही, फाटल्यान रावन अभिमान दिसतालो तेन्ना ह्या सिनाची. पदांय आसा तातूंत. हय हय. मोहनानय पद म्हटलां. ना हांव पदाक थंय डान्साक हांव ना. डान्साक ना. म्हाजे पद पूण खूब पदां आसा म्हणून आयकल्ली तातूंत. पदां आसा. पदाचें श्रेय पूर्णपणान राजदीपाक दिवपाक जाय, कारण राजदीपान ती बरयल्यात आनी सिंधुराज कामत हाणें ती संगीत दिला ताका. पूण खरेंच खूब सुंदर पदां बरयल्या ताणें. आनी ऑन द स्टेज पदां म्हणटा काय लिपसिंग करता? आमी आर्टिस्टांकूच घेवन रेकॉर्ड केल्या आनी तेच आर्टिस्ट लिपसिंग करता. खूब फावटी कितें जाता, जेन्ना जर तूं हें म्युजीक हें इन्स्ट्रुमेंट घेत जाल्यार ते पदां म्हणप बरो जाता. ट्रॅक व्हरतना खूब फावटी मिस मॅच जाता. सो त्या खातीर आमी त्याच आर्टिस्टाच्या आवाजान ते रेकॉर्ड केल्या आनी ते मागीर तेजेर म्हणटा.
पदान हय म्हणजे ती कशी आसा तो आर्टिस्ट म्हणटाना ती खरीच म्हणजे म्हटल्यार नाटकान पदां नासताली पयलीं न्ही पदां कमी आसताली पूण हे टायटल सॉंग बी असतात टायटल सॉंग आसताले न्ही पूण अशें मदींच एक पद घालप ना ना तशी चड नासता तियाटक फॉर्म कसो आसा तियात्रान कशी कातरां आसा. सो आतां खतखतं हे तियाटक फॉर्म तियाटर तियाटर. सॉंग म्हणजे ते भितर तियात्र तियात्र म्हणजे 100% तियात्र ना पण तियात्रान जशी सॉंग्स येतात तशी सॉंग्स येतली आणि नाटकूय आसा फुडें पड्डो बिड्डो उडोवन करता तशें ना आसा ना ना जे एका आमकां नॉन पॉसिबल जायना पूण पट्टो उडोवपाची गरज पडना पूण नॉन स्टॉप आसा तोच सीन जाल्या उपरांत ताका सॉंग्स येतात तोच सीन जाले हय हो सीन जालो त्या सॉंगाक रिलेटेड सॉंग हे येता सॉंग येता तो परत- गेलो कंपेरींग परत येता compare येता. परत तो सीन जाता सॉंग येता अशे तरेन तो बांदून घेतला हो वेगळोच प्रकार आहे एक आनी एक नवीन गजाल आमी नोट केला की फक्त नाटक काडप ही एक गजाल आनी आतां नाटकाची पायरसी जावपाक लागला कॉपीरायट्सा खातीर हांवें पयले तुजे खुबशे बारीक 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 हे युट्यूबाराचेर ताजे तातूंतय तुका स्ट्रगल करचें पडटा कारण प्रत्येकाच्या हातांत मोबायल आसता तूं प्रत्येकाक काय पळोवंक शकना म्हाजें सगळें नाटक तो रिकॉर्ड करता काय ना आमी हे नाटक सुरू जावचे पयलीं अनावन्स करता पूण जे सुशिक्षीत आहा ते बाबडे केन्ना रेकॉर्ड करना केल्या सुद्दां इल्ले धाकटे क्लिपींग करता पूण हांवें फाटल्या दिसांनी युट्यूबाचेर एक हें पयलें म्हजेंच नाटक खंय तरी सांगेच्या मनशान कोणी तरी काडलां आनी हें केलां Full So, नाटक. ह्या लोकांक इतलोय तरी सेन्स आसपाक जाय बाबा ते कमर्शियल नाटक चलता कोण तरी जाल्यार ताजेर पोट भरता हो सेन्स आसपाक जाय मागीर ताका हांवें मॅसेज घातली बाबा रे हें कमर्शियल नाटक चलता तुजेर मनान म्हाका लिगल एक्शन घेवची पडटली सो तेणें म्हाका आय यू लायक लिगली प्रोटेक्टेड टू लिगल प्रोटेक्शन मेळटा कॉपीरायटा अंडर नाटकाचे हांवें अजून कंप्लेन करूना न्ही समजा कंप्लेन केल्ली जाल्यार आतां तेणें जर कट करूना जाल्यार म्हाका तें कंप्लेन करची पडटली पूण तेणें सांगलां म्हाका आपूण काडटा तें आनी धाकटो इल्लोसो सीन दवरता म्हणून धाकटो सीन दवरपाक म्हाका इश्यू ना. धाकटो सीन दवरल्यार फायदो जाता वयल्यान हय हय. ना मातसो इंट्रस्ट येता हय Promotion. तेका थँक्यू म्हणपा जाय फोन करून त्या खातीर सांगपाक आमचे चॅनल्स आसा न्ही हय. आमी आमचो स्वताचो म्हजो एक चॅनल आसा न्ही हांव त्या चॅनलाच्या माध्यमांतल्यान हांव आतां मागीर पावयता. नाटक आमी प्रोफेशन म्हणून घेवन वता अशा लोकांनी पयलीं विचार करपाक जाय की आपूण फूल जेन्ना घालतलो तेन्ना कोण तरी ऑनलायनूच पळयतलो आनी तो नाटकाक येवचो ना हें प्रत्येकान चिंतपाचें आसता आनी कसो आसा खंय तरी मोबायल घेता आनी तो बसता थंय कोणाचे तकल्यो येता सावंड सारको येना Quality मेळना. क्वॉलिटी येना आमी आतां हेंच नाटक आमी रेकॉर्ड केलां आनी Okay. प्रोफेशनल कॅमेरा काडटलो आनी ते आमी लोकांक दितले सो तो जर पळय आवाज सारको येवना एक्टींग तो सारकी आतां येवना, प्रोफेशनली रिकॉर्ड करून हो आमी घालतले हय आमचे ऑलरेडी आसा नाटकाक आसता पळय न्ही हो जनरल प्रश्न म्हाकाय आशिल्लो मागीर ताका विचार की केन्ना नाटक आमी म्हणू शकता थोडी अनडेटेड नाटकां आसता म्हणजे ती केन्नाय चलोवपाक शकता फिरंगी फटास तर आतांय दाखयल्यार रेलेवंट आसा केन्ना असो डिसायड करता तूं राजदीप की बाबा हें नाटक आतां पुराय हें आतां हांव दाखोवचो ना चल सोंपलें इट्स दी एंड नाव आय हॅव टू टेक इट टू यूट्यूब ऑर आय हॅव टू टेक इट टू अदर म्युजीक पळयात आमचे 2 CD आयल्या कासुलो आयल्या मिक्सिंग फिक्सिंग आयल्या ओबाय आयल्या डबल ट्रबल डबल ट्रबल दोनचे ना कासुलो तर केन्नाय चलता ही स्टोरी तशी आसा युनिवर्सल स्टोरी आसा केन्नाय चलता सो पूण जेन्ना हांवें ठरलें की हांव बंद करतलो तेन्ना चिंतलें की बाबा तेजी CD काडपाक जाय आनी CD काडपा फाटलें एकूच कारण हें खुबशे आमचे हांव जायत्या प्रोड्युसरांक आमच्या सांगता की CD काडून दवरा इतल्याच खातीर कितलेशेच भुरगे नाटक पळोवपाक पावना रातचे किंवा कितले फॅमिली पळोवपाक पावना तांकां एटलीस्ट सीडीच्या माध्यमांतल्यान वचचें आयज कासुलो हेका आसा ग्रॅज्युएशनाक पार्ट 2 ह्या सिलेबस म्हणून आसा नाटक सिलेबस म्हणून आसा मागीर हांव 2-3 कॉलेजी मी तेजें लॅक्चर दिवपाक गेलो आतां समजा जर हांवें ती CD काडून आशिल्ली जाल्यार तांकां ते पुस्तकाच्या हाजेरूच रावचें पडटलें आसलें आनी ते प्रेजेंट जाल्लें मेळटा न्ही आनी ते पळोवपाक मेळटा हय डॉक्युमेंटेशन म्हणून उरता उरता काय? न्ही उरता ओके लास्ट हांव तुजे कडेन लास्ट येतलो आनी तुका एक वेगळें कामूय आसा लास्टाक तूं आयलो म्हणून तुजो कंप्लीट फायदो घेवपा जाय म्हाका तुजे कडेन लास्ट हें खतखतें करता आसतना आनी बाकीचीं नाटकां करता आसतना फरक कितें दिसलो तुका एज अ आर्टिस्ट फरक तोच की हे खतखतें करता आसतना मनाक चड समाधान मेळ्ळें बाकीचीं नाटकां आमी केल्या पूण लोकांक फक्त हांसून येयल्या पूण हें नाटक कितें तरी मनाक धादोसकाय मेळ्ळें सामकी दादोसकाय मेळ्ळी हय अजय तुका एज अ रायटर आतां हातूंतल्यान तुका यू आर ऑल्सो इन्स्पायर्ड टू रायट मोर म्हणजे बाकीचीं नाटकां बरोवपा खातीर आनी नाटकां बरोवपा खातीर ऑफकोर्स येस पूण हो वेगळे म्हणजे नाटकां हांवें बरयल्ली म्हजें पयलें नाटक आशिल्लें शॉर्टकट म्हणून पूण प्रत्येक नाटकांतल्यान हांवें म्हजी मॅसेज दिवपाचो प्रयत्न केला जे कितें हांव जगला आर्टिस्ट तसोच आसता आपूण कितें जगता किंवा आपूण जें कितें पळयता तेंच तो बरयता पूण हें नाटक वेगळो फॉर्म आशिल्लो
परफॉर्म करपाक म्हाका मजा आयलो आनी अशे तरेचे फॉर्म आनी येवचे कशें दिसता. ह्या नाटकान एक म्हणजे नांवूय दिलें आनी वेगळी उमेदूय दिलें. वेगळी उमेद दिली. हय. लास्ट इनफॅक्ट एडिटींग करनासतना प्रसाद तुजे कडेन फोन आसा, मोबायल आसा? कोणा कडेन फोन आसा, मोबायल घेवन यो. हांगा राजदीप आयलो सो ताचो कंप्लीट फायदो घेतल्या शिवाय आमी ताका वचपाक दिवचे ना. सो न्ही असलो कसलो तरी फायदो आसता. कसो सांग, मेजर फायदो आसा. Suspense आसता. कळ्ळें? सो सस्पेन्स. आतां तूं समज वासंतीक ही प्रोग्राम पळोवपा जाय म्हणून सांगतलो की बाबा आपले आज शूट केल्लें आसा, रुपेशान आपयलो आपल्याक हांगा आनी गोवा न्यूज हबाचेर तुका पळोवपा जाय म्हणून सांगतलो, जाल्यार तूं ताका कसो सांगतलो? पळय आतां पयलीं सांगता वासंती जेन्ना करता पळय तेन्ना खूब लोकांनी म्हाका कमर्शियल म्हणजे म्हाजी एड कर म्हणजे खूब लोकांनी सांगलां आनी तांकां सांगलां वासंती हे फक्त आनी फक्त लोकांचो आवाज म्हणून म्हाज्या नाटकाची सुद्दां एड करपाक हांवें वासंतीचो वापर करूं ना. खूब लोकांनी इलेक्शना खातीर म्हाका हें केलें. इवन आम आदमी पार्टीन सुद्दां म्हाका सांगलेलें वासंतीकारान म्हटल्यार अजिबात ना आनी वासंतीचो तसो अधिकार सुचिताचेर आहा कारण तें स्क्रिप्टींग ते स्क्रिप्ट करता, स्क्रिप्ट ते करता. चित्ताय देवा. ताजो जो कॉन्सेप्ट सुरवातीक आशिल्लो तो ताजोच आशिल्लो. ओके. मागीर म्हाका तेन्ना पयलो वासंती गेल्लो तो हाचेर पुतळ्यांचो इश्यू जाल्लो पळय तेन्ना आनी ताणें सांगलें म्हाका एक फोन कर आपूण रेकॉर्ड करता. तो रेकॉर्ड ताणें केल्लो थीम ताची आशिल्ली. सो क्रेडीट जरी हांव हाचेर घेतलो आसत हांव जाल्यार 100% क्रेडीट घेवचें ना, ताच्योच आयडियाज आसता पूण त्यो फक्त कितें बरें वतलें कितें बरें वचचें. धा म्हजे रिजेक्ट केले ताणें. 10 केल्ले रिजेक्ट केले हो आतां नवो तो सेन्सर बोर्ड वासंतीचो तुजो. कारण ताका रेडिओ मिर्ची ताका खबर आसा न्ही इतलें करीत जाल्यार तितून ह्युमर आसपाक जाय, कोणाक वायट दिसपाक कितल्या मिनटां भितरूय सोंपोवपा जाय. म्हज्या तकलेंत थोडे सेट आसा. म्हाका तरी इतलें खबर आसा की वासंती खंयच्यान आयला. वासंतीचे हाजे बद्दल आमी केन्नाय नेक्स्ट टायम उलोवया. वासंतीचे सेपरेट करूया. बट यू कॅन अपील. तुका अपील करतलो कोणाकूच आयकोनाशिल्लें पूण हें म्हाका अपील करपाक देव बरें करूं. खंयच्या कॅमेराचेर हाजेर करचें पडटा तुका. हॅलो वासंती आगो हांव मडगांवां आहा हिंगेर गो रुपेश सामंत तिंच्यांनी आमकां तिगांकूय आपयल्या न्हू गो खतखत्याचें उलोवपाक मुद्दम गो गोवा न्यूज हबाचेर मुद्दम पळय तूं खतखत्याचेर आमी कितें कितें उलयल्या ती कळ्ळें मुगो. म्हाका आतां बिजी आहा मागीर उलया बाय. रोलान वचना मगो केन्ना केन्ना. अरे ओके. देव बरें करूं. आनी तुवें स्पेशल आमच्या खातीर हें केलें त्या खातीर खास करून देव बरें करूं तुका आनी ऑल द बेस्ट. मन तुकाय बी सुची तुकाय आनी राजदीप आसता देव बरें करूं. मुद्दम आमची मागीर पावयता तुका हांव. खतखत्याचेर हें दिसतालें की खतखते 200 प्रयोग जाले. हरशीं आनी कोणें जर 10 सुद्दां प्रयोग केल्ले न्ही जाल्यार इंटरव्यू जातले आसली, ताचेर कोण लेख बरयतले आसले. पूण तुवें मुद्रत आपूण आमकां मुलाखत घेतली आनी आमच्या मनांतलो खतखत उक्तो करपाक लायलो. देव बरें. देव बरें करूं. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात ही खास कार्यावळ तुमचे फेवरेट वेबसायट www.goanewsup.com. चॅनल पार्टनर्स आसा RD. नाड गायता नाटक बघता आमका खेळ हो खेळूनी रसिक जनाच्या मोगान आमका चिंब चिंब भिजूनी. नाड गायता नाटक बघता आमका खेळ हो खेळूनी रसिक जनाच्या मोगान आमका चिंब चिंब भिजूनी. Follow Goa News Hub on Instagram, Facebook, and Twitter.